ह्यो ज्यो होळी आतां हांगा हाडटा आनी थंय दवरता मागीर कितें जाता म्हळ्यार वयली जी पळय होळी येताली उज्याची हय. ती थंय रावपाची आनी त्यो होळी ज्यो पळय येता दोनी त्यो थंय हांगा एक जावपाच्यो तिनूय एक हांगा जावपाच्यो हां म्हणून त्यो थंय तिनूय एक कडेन करपाच्यो घेऊन देवळा कंप्लीट सगळे राउंड मारपा जाय म्हणजे ह्यो तिनूय होळयो एका बरोबर घेवन त्यो वचपाक सेपरेट सेपरेट काय तिनूय एका बरोबर एका बरोबर तिनूय एका बरोबर हां फाटी फुडें आतां तिनूय होळी अशें आहा न्हू सगळे तिनूय बोटो अशें आमगे सारकी वता ह्यो एक अशी फुडें एक फाटी अशें वताना तिनूय मूळ सारकी एकच हेजेर लायनीचेर एका लायनीन आसता पळोवपा मागीर मेळटा हय आतां हें जालें होळयेचें आतां हो जो आज कितें घडटा ताका नांव आसा शेणी उजो ही शेणी उजो म्हणटा तें मदींच खंयसून आयलें शेणी उज म्हळ्यार पयलीं सान चलतालेंच तें आमचें हय म्हळ्यार शेणी म्हळ्यार कसली ह्या गोरवांची जें हय म्हणजे सुकोन केल्ली सुकोन केल्ली ताका उज पेटोवपाचो तो सगळ्या देवाचे घालपाचो मागीर आमी वयर थंय स्टार्ट करतात एक माण मारतात मनशाचेर घेवपाक थंयच्यान मागीर तो झाडीत येता हांगा घेतात हां हेजे फुडल्या वाटेन चलम्याचे ओके मागीर हांगा माण मारलो मागीर फुडी घेता वयर तो ग्रावंडाक गेलो म्हणटा आमी तें पूण थंय घेतात थंय मागीर लोक कितलो येता वयता उज्यांतल्यान वयता ओके आतां हो पळय उज्यानसून वेता म्हणटा न्ही हो उजो माथ्यार कित्याक म्हणून घेतात तो पयलीं जाणट्यान हें केल्लें आतां आमकां मास सुद्दां लागना आमच्या जांगार पडटा पूण लागना आमकां लागना गुलाल जो पळय आसा आतां आमी गुलाल हें करता न्हू म्हळ्यार आमगे गुलाल उज्याचो आमी गुलाल मारना हांवें अशें आयकलां की त्या उज्यानसून गेले की जी पळय कितें दुयेंसां आसता नाल्यार कितें वायटपण आसता तें वेता म्हणून तें वयता खरें तें. पूण तें खरें भावार्थान वतो हांवें भावार्थान एक जालें दुसरो पॉयंट कितें आसा आतां तुमी येयल्या हय उज्या तुका खबर जर ना जाल्यार तें कोणाच्यान वतो आता आमकां मेन म्हळ्यार कितें आसा आमी शिवराक रावता हय मेन म्हळ्यार शिवराक म्हळ्यार कशें नमी जे तिळ घेता त्या दिसा सावन आमकां सामकी शिवराक म्हळ्यार कशें ना 8 दीस हय 8 दीस फाल्यां सुद्दां आमकां रावचें पडटा फाल्यां मागीर कळस आहा न्हू शिवराक म्हळ्यार आनी एक पॉयंट आसा हितूंक आतां जर दुकर जर मारलें रानटी जर मांस आसलें तें आमच्यान आमी खाता हे जर मारले जाल्यार आमकां हांगा देवळा कडेन आयज आतां सुद्दां कोणी थंय मारलो न्हू जाल्यार ताका वाजत गाजत हाडून हांगा हें करपाचो जर तो दुकोर मारलो जाल्यार थंय व्हरोन रगत घालपाची देवाची वापरपाचें आनी तो आख्खो दुकोर आमी थंय रांदचो पडटा आमकां हे थंय रांदचो पडटा आनी सगळे आख्ख्या गांवांन येवन तो हांगा तें कितें शिजयता तें खावपाचें ओके अशें आयज आमकां रानटी जर कितें खालें आमकां उज्या नाचपाक जावं देवस्पण करपाक आमकां चलता पूण आयज आमगे कोणूय पिता जाल्यार सुद्दां आमी कितें हात लावपाक दिना ताका ओके दुसरें आनी एक आहा बायल मनशां टच जावपाची ना म्हणजे हे 8 दीस जेन्ना तूं रावता शिवराक तेन्ना आनी कांयच येना ना तशें बायलांक आसा बायलां दिवज जीं पळय आसा हय त्या बायलांक तशेंच रावपाचें हां म्हणजे ही जी दिवजां फाल्यां जातली हांगा सकाळी बारा पेट्टा सकाळी पेट्टा त्यो बायलो सुद्दां 8 दीस सामक्यो रावपाचें शिवराक रावपाचें कंप्लीट गांव जो पळय आसा तेन्ना फूल गांवूच हय रावलो ना आनी हितून भितर आनी एक हें आसा आमची रयत म्हळ्यार भायर साकून हांगा येयल्ली न्हू आतां स्थायीक जाल्ले हांगा. हय तांकां आमचे बरोबर रावपाक तितलो रायट आहा फाल्यां उज्यांक येवपा आसा जावं फाल्यां होळी खाना मारपाक आमचे बरोबर हांगा गांवां आसल्या ते आमचे बरोबर तांकां आमी होळी खाना मारपाक दिता ओके पूण जेन्ना पळय हे आतां माडयो बांदता ताजेर मागीर ते वयर चडटात मागीर ते हां वयर चडटा वयर चडटा म्हळ्यार आमची माडी ज्यो पळय होळी आसा आतां माडी म्हण न्हू त्यो आमी आतां थंय दवरतले हांगा दवरतले थंय थंय पयलीं दवरतले त्यो पोरती उबी करता पोरती उबी करून आयत्यो आमच्यो एक अर्थ कितें आसा न्हू ताका नाडपेन म्हणून आसा आमगेलें हां नाडपेन म्हळ्यार पेन्नी जी बी आसा पेन्नी जागोर करता जागोर जाता हांगा आतां जागोर जातलो होळी घातली म्हणटकीर जागोर आसा आमगेलो केन्ना आजूच लास्ट म्हणजे हे शेणी उज्याच्या दुसऱ्या दिसा जागर हांगा पेन्नी आसा आमगेले ओके रोपडे बी घालून हय फातर बी जात्रा करता ते मलगांनी घार आमगेले पयलीं जाणटेले नाडपेनाक गवडी म्हणून गवडी म्हळ्यार तो उसर येतालो नाडपेन करपाचो ताका लागून तें नाडपेन म्हणजे आतां जाणा हें जाणाचें जाण म्हळ्यार कितें
जें कितें खबर आसा ताका जाण म्हणटा म्हळ्यार तो पयलीं अवसर येवन त्या हेजेर कोणाचेर त्या जल्म्याचेर अवसर येवन त्या जाण हो दाळपी जाण आमगेलो म्हळ्यार कितें वायट आसा तें दाळप केलें कितें लढाय बिडाय करपा जाल्यार ह्या जाणान करपाची म्हळ्यार दाळप कितें वायट बीट कितें आसा तें हेजे कडेन म्हणजे हो जाणकार हाका खबर आशिल्लें केन्ना झगडपाचें आनी केन्ना ना तें बरें आतां ह्या माडयेर जे हे भुरगे वयर चडटा ते अशें कितें आसा की गांवांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी वयर चडूंक जाय काय अशें थोडेच कोण आसा काय कोणाक जाय तें? भुरग्यां सगळ्यां चडपा रायटा आमकां फक्त एक टायम मेळना इतल्याक लागून मातशें आमी पुरो म्हणटा मागीर वळी घेवन वचूं आतां वळी घेवन वयता आसतना आनी एक पॉयंट आहा 2 वळी खाना मारूं येता 3 वळी घेवपाक आमकां जायना कित्याक म्हणजे हे तिना भितरले फक्त 2च जाता ना एक मनशाच्यान 3 व्हरप ना दोन घेवपाक दोन व्हरता न्हू आमगेले जायना दोन वळी ओके व्हरता. ओके 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 पूण ताका वेट कितें आसतलो तें तुमकां दिसतलें पूण 3 कित्याक वळी व्हरोय ना तेका पॉयंट असो न्हू म्हळ्यार त्या जल्म्यान आमगेले 3 वळी घेतलेल्यो म्हणजे ताका रेस्पेक्ट म्हळ्यार तेजे बरोबर आमी न्हू हेका लागून त्यो तिनूय हांगा येवन बसून ते कानड्यांक सांगितले तो त्या जल्म्यान त्यो ताका मान. हय ताका लागून त्यो आमी घेवप न्हू ओके आणि ह्यो ज्यो आतां पळय ह्यो माडयो आतां पुरतले हांगा होळी पुरतले त्यो मागीर तांकां पेटप केन्ना पेट्टा एकूच पेटता उज थंय चालू उरतलो चालू उरता सगळी वळी आमी हे थंय दवरतले आतां गाडी त्या देवळा कडेन घालतले लास्ट ही घालतले मागीर ही घालता पळय न्हू तेन्ना तो उजो बंद जातलो थंय हांगा परत चालू. पेटयता उजो परत तो उजो मागीर त्या माडया पोवल्यांनी वयर तट्टेचेर आनी ते वळयेचे पयलीं कोण चडटलो वर्सकार चडटा मागीर गांवकार मागीर गैरीकार आनी मागीर वेळीप हे मानसतना चडले हे चडले मागीर आमच्या कोणी चडपाचे हे आतां कितल्यांक सुरू जाता आनी कितल्यांक सोंपता हे आतां आमचे मांडार पळय आसा वर्सकारागे थंय वचपाचे हय वर्सकार म्हळ्यार जल्मी जे हेगेर आसा पूण गांवकाराक घ्या फुडारा गैरकाराक घ्या म्हळ्यार नागू तेंची येयलो आयज आमगेर आसा आज सकाळच्यान स्टार्ट जाता आनी कितें करतात तर सकाळचे थंय माळार कितें खेळ करपा तो करता मागीर उदक न्हांवपा वयता थंय नाल्ल बिल फोडून ते थंयच्यान नाल्ल उरले ते पावणे बिवणे काडून थंयच्यान येता हे आतां आज सकाळी ना आतां मागीर दनपारांचेर 4 सुमार येवन हे देवां वाडी भरपा पळय न्हू ती वाडी भरून जानोड्यां गोंयची पडटा एक होळी घालपाक आंब्याची पायका देवळा कडेन आतां पळय तुमी ह्यो माडी हाडूंक वेतले ती कितल्यांक वेतले हांव हे कित्याक विचारता तर आमचे जे हे आमचे व्ह्युअर्स पळयता न्ही तांकां भितर उमेद येवन तांणीय येवंक जाय आनी आमचे हे गोंयान पळय असले सण जाता ते पळोवंक जाय पूण जर तांकां टायम केन्ना जाता हो कळ्ळो ना जाल्यार तांकां कळचें ना ह्या खातीर हो मेन मुद्दो तो की जेन्ना 9, 9:30, 10 आनी ह्यो ज्यो पळय माडयो आमी तुमी सगळे नाचून हाडटले आनी हांगा लायतले हें कितल्यांकशें जाता 12 ते 2 सुमार पडटा दोनाच्या पयलीं ओके ताज्या मागीर कितें जाता जेन्ना होळी हाडल्यो नाचयलो तो उजो स्टार्ट जालो हय उजो स्टार्ट जालो म्हणटा लास्ट आमगेर तो ह्यो होळी घाल पर्यंत आमकां न्ही हें ना फक्त लास्ट केन्ना हांगा जेन्ना पळय होळयेचें उजो जाता हय कितें तेन्ना मागीर एक 15 ते अर्द वर रेस्ट म्हळ्यार कितें फक्त सगळे गोबर तो पडलो आसतना उदक न्हांवपाचें परत मागीर आमी हांगा दिवजां उबें रावपाचें हांगा पूण आतां हें दिवजां म्हणजे ही कितल्यांक जाली आतां सकाळीं कितल्यांक 5:00 5, 5:30 इतल्या पेटपाची इतल्यांक पेटपाची पेटलेल्यार पळोवपाक बरी दिसता तें काळोख आसतना जर पेटली न्हू बरी दिसता एक म्हाका तुमचें बरें दिसलें हांगा येवन म्हणजे चडशीं जी दिवजां आसा ती मातयेची दिवजां आसा दिस इज एन अपील टू एवरीबडी प्लीज गो बॅक टू ट्रेडिशनल टर्म्स आमची जी दिवजां मातयेची आशिल्लीं ती आमच्या जाणट्यांनी तकली वापरून केल्लीं कित्याक तर भितर तेल आसतालें दिवो आसतालो आनी तें हाताक तापोवन गरम जायनाशिल्लें सो आज जर कोणूय तुमी दिवजांक वेतात तीं दिवजां पितूळची आनी कॉपरची स्टिलाची सोडून आमचे जे मातयेची आसा ती घेवन वचात हातूर फक्त तुमचो हातूच वाचचो ना तर तुमी आमचे जे भाव जे आमी कुंभार म्हणटा आज तांकां तांच्या हातांतली जी कला आसा
ती आतां सुट्टा तांच्या हातांसून. कारण आमी पयलीं जे पळय आमी बुडकुले घेताले, मायटी घेताले, कितें आज कोण घेना. सो प्लीज आमच्यो ज्यो ह्यो प्रथा आसा त्यो आमचे पुर्वजांनी ज्यो सुरू केल्ल्यो मातयेचें आनी तेंय बी बायोडिग्रेडेबल, फुटलें जाल्यार मातयेन परतें वता, फुडल्या वर्सा आनी एक घेया. सो प्लीज an appeal to all of you, please be a Goan and buy Goan items from people who are in Goan occupations. हा गुडी एक आसा. ही गुडी जी पळय आसा जे गैरिकार आसा आमगेले, गैरिकार म्हळ्यार नागू पिळगेचे, तांकां गुडी कंपल्सरी. म्हळ्यार गुडी जी पळय आसा, जी मूज पळय बांदता, मूज आनी गुडी सेम टायप. गुडी लायल्या शिवाय ताका हें लग्न जावपाक मेळना. फक्त ही गुडी आसा ती गैरिकारांकच आसा, गांवकारां ना. फाल्यां आमची कळस, फाल्यां कळस म्हळ्यार कितें, जितली घरां आमी जी पळय आमची ह्या गांवांत खेळ्ळ्या ह्या हितून तितल्या घरांनी तो जल्म्यालो कळस घेवन आमी वता फाल्यां. प्रत्येक दारा वचपाचे, तो कळस घेवन सगळे देव घेवन वचपाचे आनी सगळे आमी वांगडे आसता वयता आनी तेंका प्रत्येका तेंची पुजा करता आनी आमी कौल तेंका दिता आनी ते आमी आणि ह्या येद्या तुमच्या गांवकार वेळेचेर नाल्यार ह्या फूल आतां तुमी वेतात न्ही, कितलीशीं घरां आसा? जवळ गांवकारांनी आमची 60-70 घरां आसा हांगा. त्यान भायर इतर भायर आसा. जे म्हजे व्ह्युअर आसा तर तांणी फुडल्या वर्सा नाल्यार हाजे फुडें जर केन्ना येवंक जाय जाल्यार तांणी तुमच्या मळकर्णे गांवांत कितल्यांक येवंक जाय? सारकें 8 o'clock येवपाक जाय तेणी हांगा. 8 हांगा पावंक जाय रातचें. फूल जर पळयतलो जाल्यार 8 o'clock येवपाक जाय. पुण्य दिसा. पूण हे जे शेणी उजो जाता पुनवे जाता, होळी पौर्णिमा. होळयेची पौर्णिमा आसा तेन्ना त्या दिसा जाता. So here you are, ladies and gentlemen. Please keep this time free next year and every year. Come here on the full moon day of the holy month in the village of Molcornem in a place called as Gaonkarwado and be ready to see an exciting event called as Sheni Uzo. I am not going to tell you anything more because I want you to see what is Sheni Uzo so that you can get excited and come back over here. But right now, let me say thanks to all these gentlemen over here who have been kind enough to allow us to bring all these things to you. These are the villagers. हे आमचे गांवकार हांगाचे जाणी आमकां एक उदार मनान हो फूल शेणी उजो म्हणटा तो कितें आनी तो आमी शूट करून तुमकां हाडपाक दे हॅव बीन व्हेरी व्हेरी रिस्पॉन्सिबल. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी होळयेच्यो सगळ्यांक शुभकामना. तुमकांय बी आमचे तर्फे. Ladies and gentlemen, the time is 2:50 a.m. and you can see this young boy over here all set with the sheni or the dried cow dung, and he has got a branch in his hand. Things are getting really heated up. He's fanning the flames over here, and behind me you can see a lot of people who are burning this cow dung cakes or sheni, and you don't know. Let's see what they are going to do with this burning sheni.
you can see how the people are walking in between a pile of these flames that are coming down, with the people standing on either side. Come and join. It's amazing. Here you can see that people, ladies, children are walking in between two flanks of people who are showering them with sparks of fire. And after looking at that, I couldn't resist. Even I went through. So can you. But this is about liking of the fire. Our ancestors made this type of festivals so that we are not afraid of the fire. Now that they play this, let's go down to the temple and see what they do with those long poles that they brought down, those areca nut palms which they tied up. Let's see what they are going to do. Let's head down. From that Sheni Uzo that we have seen, we have now come to the Mallikarjun temple over here, where the first of the areca nut palms are going to be put up over here. And we have just observed that the Holi, the first one, has been lit. Now, let's head to the next destination, more exciting. The first areca nut or the Holi has been erected in the Mallikarjun temple. Now they have all gone to the Naganath temple to put up the next Holi. And the most exciting part is the third Holika that is going to be put up over here in this temple, the last temple, but they have made arrangements for that, and that is, you can see a pile of shenis over here. Now this is dried cakes of cow dung, and they have got this pori. Pori is the covering of the betel nut or the areca nut. What they will be doing, and I want you to watch this, is once this burns, they are going to use these porios to lift up those embers and throw it on people. Which people? Watch when the time comes.
So, ladies and gentlemen, you have now seen such a scintillating episode on the Sheni Uzo, or a fire of cow dung, dried cow dung. This particular event is held here in Gaonkarwado in Molcornem on the full moon day of the month of Falgun, that is the Hindu calendar month of Falgun, or in March. I'm sure you have liked it. I'm sure that you have not seen any other event like this. In case you have anything that you would like to tell us, whether you like this or you didn't like it or whatever, please write to us on the email that you see over here. We love to hear from you. You know, it builds up the fire in all of us, just like the Sheni Uzo. So, ladies and gentlemen, saying bye to you for this episode. Let's meet again for the next one. Bye-bye.